लुकाचे सुवार्तेंत भुरग्या जेजू विशीं वाखाणणी करून उलोवन सुवार्तेगार आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवाल्लो जावन जन्मायेन आनी प्रायेन वाडलो म्हणटा. देवाक आनी मनशांक मानवून चलचें पुर्विला समाजांत मनशा जिविताची प्रमुख चाल आनी वाखाणणेक फावो जाल्ली चाल आसली. आयचे सुवार्तेंतलो नितीकर्त देवाकी भियेनासलो आनी मनशाची परवाय करिनासलो देखून ताका खोटो म्हणून वलायला. असलो नितीकर्ती एके विधव स्त्रियेक न्याय करून दिता. लुकाच्या सुवार्तेंत 11व्या अध्यायांत मागण्या विशीं उलयतना जेजून उंडो उसने मागतेल्या इश्टाची वपार सांगून इश्टगते पासत उठोन तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासतना ताणें विचारलेल्या खातीर पुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो म्हणली उतरां. आनी मुंदरून खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणांत तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या मापान पवित्रत्व दिना जायत म्हणून सांगिल्ल्याक जोगतें ताळ पडटा. पूण आज सुवार्तेंत सांगिल्ले खोट्या नितीकर्ताचे वपारीची चावी सुरवेरच दिल्या. दोयर सुकय नासतना मागणें करूंक जाय म्हणलीच ती चावी. हे चावयेंत सगळे सुवार्तेचें बिगस उगडूंक जाता. हिंच उतरां कळमीत नासतना मागणें गरजेचें म्हूण विवरूंक आनी धैर्य सांडिनाय म्हूण सांगूंक जेजून ही वपार सांगली अशें म्हणयेत. खोट्या नितीकर्ताची उतरां आयकल्ल्यान आनी विधवेचे निरंतर मागणें आयकल्ल्या ताणें केल्लें बरेंपण देखल्ल्यान भोव वर्त्या आनी सर्व बऱ्या देवा विशीं कितें चिंतयेत. तोच आयचे सुवार्तेचो संदेश. हो संदेश आपणा लागीं दीस रात बोब मारतेल्या आपल्या विसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गाय, तांकां आदार दिवच्यान तो आनीक गळाय करीत गाय म्हणल्या उतरांनी परजळता. कळमीत नासलेल्या वा निरंतर मागण्याक निरंतर भावार्थाची गरज सुवार्ता दा म्हूण सांगता.